Yes. Yes, sir. Yes. येस सर. सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी म्हणून हो आमचो एक ग्रूप आसा आनी पयलींच्यान आशिल्लो. एक गंभीर इशू जो हालींच्या काळान तुमकां पळोवपाक मेळटा म्हणटा तो फ्रॉडुलंट लँड चेंज पळय जाता लोकांची, फ्रॉड्स जाता हितून, आनी हो बरेच फावटी बऱ्याचशा लोकांनी हालीं घेवपाक स्टार्ट केला. पूण हो इशू जो आसा हो पयलींच्यान एप्रील पासून आमी हो सीएमा मुखार हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. आनीक आमी लास्ट म्हणटा ते 30 जूनाक सुद्दां एक परत ऑफिशियल अपॉयंटमेंट मागून सुद्दां आमकां अपॉयंटमेंट इजिली मेळोना. तर फायनली आज चीफ मिनिस्टरान आपयल्या. आमकां ताका सांगपाचें आसा खूब डिटेल हे कशें घडटा तें सगळें. लँड कशें एकाच्या नांवार आसा तें फॉर्म 114 जास्त करून दुसऱ्याच्या नांवार जाता, कशें जाता, कित्याक जाता, कोण इनवॉल्ड आसता हितून, हें आज गंभीरतायेन चवकशी जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा. कित्याक अशें जर जायत गेलें जाल्यार गोंयचें स्वरूपच बदलपाचे चान्सीस आसा. आनीक दीस अ व्हेरी सिरियस इशू. लँड कशें चेंज जाता, कोणाच्या नांवार आशिल्लें दुसऱ्याच्या नांवार, हें इन्व्हेस्टिगेट करपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन खास करून आमी मागलां आमच्या ह्या डिमांडान अशें मागलां की एक स्पेशल सेल कॉन्स्टिट्यूट करचें म्हणून, जंय लोकांक सोंपेपण मेळपाक जाय. आतां जेन्ना नोटिसान आयलें की म्हजें फॉर्म 114 दुसऱ्याच्याच नांवार जाल्लें आसा, तर म्हाका त्या प्रोसिजरांतल्यान वचपाक पडूं नये. म्हाका एक स्पेशल सिंगल पॉयंट असो जाय जंय हाजेर चवकशी जातली आनी कोणाक तरी पनिशमेंट जातलो. हो इशू इतलो गंभीर जाल्लो आसा म्हणून आज कोणाच्या नांवार लँड आसा तें खरेंच त्या मनशाच्या नांवार आसा काय दुसऱ्याच्या नांवार जाल्लें आसा हें अजून कोणाक खबर ना. हे ब्लड प्रेशर डेली चॅक करता तुजें लँड कोण चॅक करपाक वचना आपल्या नांवार आसा काय ना तें. म्हणून हो इशू आमी आज सीएमा कडेन मांडटले. कांय उदाहरणां दितले जंय आतां पळय हाजें एक उदाहरण आसा. हाजें लँड ताच्या हाज्या पंजाचें लँड जें आसलें तें आतां दुसरोच ऑक्युपाय करून आसा. फॉर्म 114 सुद्दां दुसऱ्याच्या नांवार जाल्लें आसा. हो इशू आमी आतां सीएमा कडेन घेवन आयल्या. आमकां आज अपॉयंटमेंट मेळ्ळा. आतां आमी उदाहरणाक म्हणून 2 केसी हाडल्या सामक्यो क्लियर कट. केसी खूब आसा. लोकांक जर एक सिंगल पॉयंट दिलो की ह्या लोकांनी येवन हांगा एक कंप्लेन नोंद करूंक जाता आनी ताजेर फास्ट ट्रॅक इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. खूब लोक भायर सरतले. आतां लोकांक खबर ना कशें करपाचें तें. हालींच आतां केपें 1,20,000 जमीन भलत्याच्याच नांवार गेल्ली आहा आनी थंय कन्स्ट्रक्शनां सुद्दां येता. सेल डीड जाता फॉर्म 114चेर. प्रॉपर डॉक्युमेंट नासतना सुद्दां सेल डीड जाता. म्हणून हो इशू आज ह्या सरकारान घेवपाक जाय. आनी कोणूय इनवॉल्ड आसूं मागीर कोणूय आसूं तो सरकारान आशिल्लो मनीस आसूं काय सरकारच्या भायर आशिल्लो आसूं, ताका पनिशमेंट जावपाकूच जाय. नाजाल्यार हें सगळें लँड कोणाचेच नांवार जातलें आनी कांय म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तें आनी कांय उरपाचें ना. कमिटी कोणाची करतले? आमी सजेस्ट केलां की सद्याक कितें आहा, दीस इज अ व्हेरी सिंपल इशू. सेक्रेटरी रेव्हेन्यू जो आसा ताका हेड करचो, एक ल्हानशें सेल करचें आनी लोकांक आमंत्रण दिवचें की हांगा नोंद करा म्हणून कंप्लेनी. हांव म्हणटा हजारांनी येतल्यो. चड करून नॉर्थ गोवा बेल्ट जो आसा आनी कोस्टल बेल्ट जो आसा थंय हजारांनी केसीस येवपाची शक्यता आसा. प्रत्येक खेपेक तुमी लोकांक कोर्टान धाडपाची कितें गरज? म्हजें लँड म्हज्या नांवार आशिल्लें तें भलतंच करून घेता आनी हांवें कोर्टान वचून परत मागून घेवपाचें म्हज्या नांवार करपाक. दीस वील बिकम अ व्हेरी लॉंग प्रोसिजर. म्हणून सरकारान हें सोंपेपण दिवपाक जाय. आनी हे गडबेंगल आनी हितून पळय हे कॉन्स्पिरसी जी आसा हें सगळें करपाक तें ओपन जावपाक जाय आनी पनिशमेंट जावपाक जाय. Goa is in the hands of land mafia. Why? Because no action has been taken whatsoever by the government. Government is not serious, maybe because people from within the government are involved in this. We do not care. Justice मेळपाक जाय लोकांक आनी कोण हें करता तें उगडापें जावपाक जाय आनी पनिशमेंट जावपाक जाय. बारीक जर कसलेंय काम करपाचें आसा, लायटीचें कनेक्शन, उदकाचें कनेक्शन, ह्या सगळ्या कामांक फॉर्म 14 मागता. फॉर्म 14 शिवाय कितेंच सरकार जावं एनी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी तुजें काम फुडें वचना. आनी 1972 हो जो सर्वे जाल्लो तेजे उपरांत जी नांवां तुजी आहा ती सोंपेपणी तुवें जेन्ना ट्रान्सफर करपाक एप्लाय करता मामलेदारान, कलेक्टरान, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान, तेन्ना हे सगळें बदल जाता.
हे जर कोण करिना आसतना म्हाजें नांव आसलेलें वचून दुसऱ्याचें नांव येता हातून म्हणजे फाल्यां मामलेदार ऑफिसांतले कलेक्टर ऑफिसांतले आनी रेव्हेन्यू अँड लँड्स जे आसा टावन कंट्री म्हूण सर्वे डिपार्टमेंट हे सगळ्यातले स्टाफ जावं व्हडले पोजिशना वयले मनीस हेतून सामील आसतले आनी सरकार तांकां सारकें संरक्षण दिता आनी तांचेर कसलेंच एक्शन घेना. सर तुमचे किती सांगू शकता कसं तर तुमचं नाव आहे माझे नाव रामेरो मास्कारेनस. म्हजी सारकी एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी म्हणजे 500 वर्सां वयर ती आमचे हिंदू फॅमिलीन आहा. ती सडनली समवेअर इन मार्च एप्रील गेल्या त्या वर्सा हांव ते फॉरेस्टाचे प्रायवेट फॉरेस्ट येयला म्हण म्हजी प्रॉपर्टी पडल्या म्हण ते हांव फॉर्म 1 फोडून काडपाक गेलो. फॉर्म 1 फोडून काडपाक गेल्यार हांव दुसऱ्याचे भलतेचेच आहा. मागीर हांवें RTI बी घालून केपें डेप्युटी कलेक्टरान RTI बी घालून इन्फॉर्मेशन काडलें. ते थंय थिंगाचो लोकल कोण एकल्यान आपूण टेनंट म्हणून घालून आनी तेणे मागीर ती हे आपलो ऑक्युपंट म्हूण तेणें हे थंय ट्रेजरीन थोडे पयशे भरून ती आपल्या नांवार केला 32,000 स्क्वेअर मिटर. सो आतां ती हांवें पुलीस कंप्लेंट केली, क्रिमिनल कंप्लेंट केली, कांय एक्शन ना तेजेर थोडो आसतना आनी मागीर कोर्टान घातले आनी डेप्युटी कलेक्टरान घातला आनी आतां केस चालू आहा. थँक्यू.